फोटो मारा फोटो मेश भाई जाता दिसता सर भाई 38 लाख नो जेव्हा तो प्रकार बोले था तो 30 लाखाचे काम आहे. कसं हे काम आयज घेतला पळय 30 लाखाचें तें खूब जुनें काम आनी आयज आमच्या MLA कडसून हें काम मातसो म्हूर्त जाता. हे कामाक लागून खूब लोक पंचायतीन येताले तेन्ना आमचो एक सरपंच सुद्दां विनोदाक घेवन हांगा खूब फावटी 2-3 फावटी इन्स्पेक्शनाय गेले आमी आनी आयज तेजो शुभारंभ जाता म्हणून हांव तेजो आभारी आसा. आनी एक बारीकशी गोश्ट ताका सांगूंक सोदता कित्याक हें काम आतां 30 लाखाचें घेतलां हे व्हाळाक नालाक बिल्डिंगाची गरज आसा जाता जाल्यार तें मातशें करून घेवचें तितून सारकी समस्या सॉल्व जातली लोकांची. कित्याक पावसान लोकांक खूब त्रास जातले कित्याक उदक वाडून लेवल वाडून लोकांच्या घरांनी वयतालें पूण आतां हें काम घेतल्या उपरांत तें काम तें तशें जावचें ना प्रोब्लम म्हणून हांव तेजो आनी एकदां ताका देव बरें करूं. आज हांगासर आमी हेजें काम घेतलां एक बरें सजेशन केलां पंच लक्ष्मीकांता की डिसिल्टींग करप गरज आसा. हांगासर ओवरफ्लो जाता उदक आनी हांगासरल्या सगळ्या घरांनी उदक खरें म्हणजे हें काम खूब पयलीं जावंक जाय आसलें पण कालांतरान आतां आज तो योग येयला आनी आज ते हांगासरले नागरीक आसात आनी आज आमी हें काम बरें काम हातीन घेतलां आनी जें सजेशन केलां बाब लक्ष्मीकांतान तेज्या सजेशना प्रमाणे हांगासर डिसिल्टींगूय आमी करपाचो प्रयत्न करतलो कित्याक तें डिसिल्टींग करप हें खूब गरजेचें आसा. आनी म्हाका दिसता हो कलवट बांदता आसतना जर तें डिसिल्टींगूय जालें जाल्यार बरें जातलें आनी त्या दृश्टीन आमी प्रयत्न करतले की तें डिसिल्टींगूय जावचें म्हणून. आनी अशा तरेची आनीकूय खूब कामां आज जवळ जवळ आमी 8 ते 10 उद्घाटनां केल्या आनी सगळीं अशी बरी बरी कामां कलवटाची आहा. मेन रोड जो अंजुना पंचायती कडलो आसलो तो खूब तेंपाचो रस्तो एक कोर्टान प्रकरण आसलें पण आमी त्या दोगांय कॉन्ट्रॅक्टराक बरोबर घेवन सामोपचारान तें प्रकरण मिटयल्लें आसा आनी तें आज काम आयच्यान फाल्यांच्यान सुरू जातलें. आज विधिवत अशें उद्घाटन जाल्लें आसा. त्याच बरोबर अशा तरेची आनीक कितकीशींच कामां आमी हेज्या फुडें करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी त्या दृश्टीन आमी सगळीं कामां हातीन घेतलेलीं आसा. आनी एक बऱ्या तरेची कामां म्हाज्या शिवोली मतदारसंघान आज ही जी म्हत्वाची जी पंचायत आसा
पंचायत ह्या पंचायतीनूय आज महत्वाची अशी खुबशी कामां जाल्लीं आसा आनी परत एकदां सगळ्या पंचायत मंडळाचोय आभारी आसा. आज बाब लक्ष्मीकांत खूब एक्टीव पंच आसा आनी त्याच्या माध्यमांतल्यान अशी खूब तरेची कामां आमी घेवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. हेज्या फुडें ती कामां सगळीं जातली अशी हांव आशा बाळगतां. पालयेकर बाब, आयज तुमचे वांगडी जे सालेगांवचे MLA आसा जयेश साळगांवकर हांणी भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केल्लो आसा, हाचेर तुमची कितें प्रतिक्रिया? प्रत्येक जण आपलें हित पळयता, त्या दृश्टीन तेणें आपलें हित पळयलां आसतलें. आणि सगळीकडे अशी चर्चा जाता की विनोद पालयेकर हे भारतीय जनता पार्टीन वचपाचें, कितपत खरें आसा? अशें खूब आतां केन्नाच्यान चलता तें. जातलें तेन्ना खरें किंवा जांग बेश्टे कोण तरी वावडे उठयता. खरोच तुमचो विचार बीन आसा वचपाचो? विचार खूब जाणांचे अनेक प्रकारचे आसतात. ते विचार घेवन म्हाका दिसता एका व्हडल्या पोजिशनार वयता, पूण तशें जायना. खुबश्यो गोश्टी आसतात त्यो जेन्ना जातल्यो तेन्नाच खऱ्यो आसता. बरें जावचें एक आमी सरकारा कडल्यान अपेक्षा करता की कामां आमची जावची आनी त्या दृश्टीन आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री जे आसात तेंच्यांनी आमकां वेळोवेळी मदत केल्ली आसा. तुमीच आमचेर कितके ब्लेम करताले आमकां की तुमची कामां जायना. जो मान्यचे रोड आसा त्या रोडाक लागून म्हाका दिसता सगळ्याकूय चड गाळयो हांवें खाल्ल्या. आनी ही कामां जर जातली जाल्यार सरकाराचो तेंको आसप खूब म्हत्वाचो आसता. आनी त्या दृश्टीन हेजे फुडें जी कामां जातली ती बरी जावची, सरकारान आमकां तेंको दिवचो अशें एक मना काळजांतल्यान मागता आनी सरकारूय आमकां मदत करता अशें म्हाका दिसता. त्या दृश्टीन ही कामां आमची जायत येयल्या. तो तेको घेवन तुमी राष्ट्रीय पक्षान प्रवेश करतले? ना, अजून तशें कांय ठरलेलें ना. ठरतकूच मागीर तुका पयलीं सांगता हांव जर तशें कितें आसा. सामकी विकेट उडयता. या रोडाक लागून अनेक प्रकारचे आमचेर आरोप केले गेले. ते कित्याक उरलेलो की तिळारीचो जो प्रकल्प आसा हो प्रकल्प जवळ जवळ 350 कोटीचें काम उरलेलें. हेज्या पयलींचे जे लोकप्रतिनिधी जाले, वास्तवीक हेज्या पयलींचो लोकप्रतिनिधी जो जाल्लो तो वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर आसलो. त्याच्या नरशी हे सगळें त्या वेळार करूं येता आसलें. पण ताका खूबसो वेळ लागलो आनी त्यामुळे हांव मंत्री जाल्या नंतर हांवें प्राधान्यान तें काम हातीन घेतलें. पण खंयच्याय गोश्टीचे जे 50 वर्साचे फुडले आमी उदकाचें प्रोविजन केल्लें आसा आनी आतां 20 ते 30 MLDचो प्रकल्प आमी थंयसर हाडटा, जेणे करून शिवोली मतदारसंघाची जी वानवा आसा उदकाची ती वानवा आमी पुरी करपाचो एक प्रामाणीक प्रयत्न केल्लो आसा. हांव WRD मिनिस्टर बाब मनोहर पर्रीकारान म्हाका तेन्ना WRD मिनिस्टर केलो आनी त्या खात्याक योग्य असो न्याय दिता आसतना हांवें वेगवेगळ्या तरेन ही कामां करपाचो प्रयत्न केलो. आज रस्ते जे आसात, मुख्यत्वे जो शिवोली मार्नाचो रोड, त्या रोडान अंडरग्रावंड पायप घातल्या नंतर त्या रस्त्याची दुर्दशा जावप हें अपेक्षीत आसता. आनी कशें आसा की रस्त्याच्या सगळ्या बाजूक दुरीग बिरीग आसा आनी कोणाकूच आपलो दुरीग मोडलेलो नाका. त्यामुळे रस्तो फोडून आमकां ते पायपां भितर घालची पडली जेणे करून आनी ताका कामूय खूब टायम लागलो. 3 वर्सां जालीं आनी ह्या 3 वर्सांक इतको पावस पडलो आनी निसर्गाचोय एक खूब जाल्ल्या भाशेन 3 वर्सांचो पावस जालो. त्या पावसाक लागून कामगार मेळना जाले आनी कामां तशीच पेंडींग उरलीं. पण आतां ज्या जाग्याचेर तुमी पळयता एकूचो
आमचो अंजुनाचो रोड आसलो पंचायती कडलो तोवूय आमी आज उद्घाटन केल्लें आसा. तो 2.5 कोटीचो रोड आसा. आनी परत जे रोड आमचे खोदल्यात अंजुना पंचायतीन ते अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक, तो 7.5 कोटीचो रिइन्स्टेटमेंट ऑफ रोड्स तेंय काम आमी आतां बेगीन प्राधान्यान हातीन घेतात. तेचे फायनान्शियल सँक्शनूय मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लें आसा. तो एक 7.5 कोटीचो आनी हांगा होली क्रॉसा कडलो ती एक जी भितर वांयगणांतल्यान जो एक रस्तो गेला त्या रस्त्याचेंय आमी एक विधिवत अशें काम हातीन घेतलेलें आसा आनी तें बेगीन जातलें. ते एका कॉन्ट्रॅक्टराक पडला 7.5 कोटीचे. तें ब्युटिफिकेशन आसा, सायडीन तेका फुटपाथ आसा आनी लायटी आसा आनी एक मोठो रस्तो जातलो. एक कलवट वयर घेवन तें उदक सगळें पासार जावचें आनी ते शेती हेका लागवडीक येवची हेचो एक आमी तजवीज करून ठेयल्ली आसा आनी ते शेतूय येणाऱ्या शेतकाऱ्यांक करपाक हेज्या फुडें मेळटलें. अशीं अनेक तरेचीं कामां, रस्त्याचीं कामां जर प्राधान्यान आमी हातीन घेतलीं आसा आनी येणाऱ्या ह्या विधानसभा निवडणूक येवच्या आदीं ही सगळीं कामां चालीक लागतलीं. अजून पायपलायन घालपाची काम बाकी थोडीशी उरल्या. फुटबॉल ग्रावंड जो आसा पळय थंय एक 50 ते 100 मिटरूच उरला. थंय ट्रॅफिकाचो कांय प्रॉब्लेम जायना. ते सुरू केलां तेंच्यांनी काम आनी तें काम रोखडें जातलें आनी त्या नंतरूच तो उदकाचो जो सप्लाय आसा तो वेवस्थीत आनी सुटसुटीत असो मतदारसंघाक जातलो. परत रस्तो खोदपाची गरज आसा आनीक रस्तो खोदपाची गरज ना. हे भायल्यानसून येतली. फुटबॉल ग्रावंडाच्या सायडीक ते वटेन ट्रॅफिक ना. त्यामुळे ते सुरू जालां काम तें आनी थोड्या एक 15 दिसांनी सोंपतलें काम. आयज जो शिवोलेचो रस्तो एकदम पाड जाल्लो आसलो पळय, तेजें डांबरीकरण जाल्लें आसा. लोकांक कितें सांगूंक सोदतात तुमी? लोकांक सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी जे त्रास सहन केले केवळ म्हाका लागून ते त्रास ना. त्या ही कामां जी उरली एक म्हणजे निसर्गाचोय कोप जालो आनी ही कामां उरली फाटीं उरली आनी 3 वर्सां जो पावस लागलो आनी अनेक गोश्टी जाल्यो ह्या एका कारणाकूच आनी पायपां घालून सोंपोंक नासलीं. त्यामुळे त्या एका रस्त्याक दिरंगाई जाली. पूण आज ते कामां सुटलेले आसा आनी आज तो रस्तो एकदम बरो जाल्लो आसा. हेच्या फुडें आनीक 2 लेयर तेचेर येतले. वो तात्पुरतो आतां केल्लो आसा रस्तो आनी एक बऱ्या तरेचो रस्तो जो आमी म्हाज्या सगळ्या मतदारसंघांतल्या नागरिकांक जे भायले चोपड्याचे मांद्र्याचे तेय लोक त्या रस्त्यान एक म्हत्वाचो असो रस्तो आसलो. त्या रस्त्यान लोक येताले आनी हो रस्तो आतां जो आमी हॉटमिक्स घातलेलो आसा तो आनी एक 2 दिसांनी वयर हांगाच आपल्या मान्ना शेवटच्या पॉयंट पर्यंत तो रस्तो 2 दिसांनी सोंपतलो. त्यानंतर परत इगर्जे कडल्यान चर्ची कडल्यान जो सुरू जातलो तेजेर आनीक 2 लेयर जावन तो एक जो आमी प्रॉमीस केला एक बऱ्या तरेचो रस्तो दिवचो तो रस्तो पळोवपाक मेळटलो. सध्या तरी वाहतुकीक कांय प्रॉब्लेम ना ते आनी बऱ्या तरेचो रस्तो जाल्लो आसा.